नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी एक विशेष कार्यावळी भांगराळे शिक्षण तुमगेल मुखार हाडटा आसाची. आतां कोणेय निमगेल्यारी शिक्षण म्हळ्यार कसलें, शिक्षणाचें महत्व कसलें आनी शिक्षण कसलें जाय या ताची गरज कसली आसा म्हूण कोणें निमगेल्यारी शिक्षणा निमित्त ज्ञान वाडटा, वैयक्तिक उन्नती जाता, आत्मविश्वास बढता, तशीची जिणेन तो एक कसले निर्णय घेवक जाल्यारी एक आधार जाता. शिक्षणाचे बुनियाद घट्ट असल्यारी आनी आमगेल ध्येय कसलें म्हणून आमगेल मनान स्पष्ट जावन असल्यारी यश प्राप्ती करचे कांय कष्टाचे काम न्ही. असल एक सतत प्रयत्न करून आनी तिगेले श्रमा निमित्त या परिश्रमा निमित्त एक उन्नत स्थानार आसूचे एक साधकी आज आमगेल संगात आसा. तिणें BDS सांतो राजीव गांधी युनिवर्सिटीक प्रथम रँक आनी स्वर्ण पदक पाविल आसा. ती डॉक्टर श्रीरक्षा कामत. डॉक्टर श्रीरक्षा, तुमकां आयचे विशेष कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. कोडियोलाचे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर KR कामत आणि डेंटिस्ट डॉक्टर सुमा R कामताले धुव श्रीरक्षा कामत. तिणें तिगेले बॅचलर इन डेंटल सायन्सेस BDSांत प्रथम रँक आणि वैद्यकीय विशयांत आसचे अभ्यासक्रमांत सगळ्यांत चड गुण म्हळ्यार हायेस्ट मार्क्स इन ऑल द मेडिकल सब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द करिक्युलम प्राप्त केला. कर्नाटक राज्यपाल आणि NMCचे अध्यक्षान हिका राजीव गांधी कॉन्वोकेशनांत सन्मानित केला. तशीची तिका स्वर्ण पदक आणि नगद इनाम दिवन सन्मानित केला. कोडियालाचे AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्साचे पूर्ववर्ती विद्यार्थी जावन आशिल्ली डॉक्टर श्रीरक्षा तांचे त्या कॉलेजाचे AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्साचे बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट 2023 जावन आसा. प्रस्तुत ती स्नातकोत्तर परीक्षेचे नीट एग्जाम बरोवन ताजे फलितांशाक राखून आसा. डॉक्टर श्रीरक्षा, तुमगेले सगळे राज्यांतूच प्रथम रँक मेळचे एक साधन न्ही म्हूण हांव लेखता आनी तुमकां एक मस्त अभिनंदन सांगूक हांव इच्छा. तुमकां मस्त अभिनंदन. धन्यवाद. आता तुमगेले विशयारी आमगेले वीक्षकांक सांगता जाल्यार तुम्ही खंयचे गांवचे म्हणून जना कळचे मस्त मुख्य म्हूण म्हाका दिसता. तशी तुम्ही खंयचे गांवचे? हांव जल्लली कासरगोडांतू. मेगेले अम्माल गांव कासरगोड. मेगेले आज 50 वर्सां वयर तांणी कासरगोडांतूच जनरल प्रॅक्टिशनर जावन काम करता आशिल्ली ती. तशी हांव थंयच कासरगोडांतूच जल्लली. जाल्यार मागीर होड जाल्लेली कोडियालांतू. म्हळ्यार मेगेले आनो हड्डा डॉक्टर तांणी हांगा KMC हॉस्पिटलांतू प्रोफेसर आनी युनिट हेड जावन हांगा काम करता आसा ती. तशी होड जाल्ली पुरो कोडियालांतू. जाल्यार जल्लली कासरगोडांतू. तशी तुमगेले जन्म कासरगोडा जाल्यार तुमी होड जाल्लेची कोडियालांतूची तुमी सांगचे. तुमगे शिक्षण खंय पुरो घेतले तुमी? हांव एका क्लासातून 5 क्लास हांव सेंट मेरीज स्कूल म्हूण कॉन्व्हेंटान फळनीरा शिकिल्ली कोडियालांत. वय मागीर संची क्लासाकून तांची क्लास हांव मणिपाल स्कूल अत्तावर थंय हांव शिकिल्ले. मग ताजे वयले तद नंतर हांव फर्स्ट PUC सेकंड PUC हांव एक्सपर्ट PU कॉलेज कोडियाल बेल थंय हांव शिकिल्ले. म्हगेले तद नंतराचे विद्याभ्यास परत थंय केलेला एक्सपर्टांत केले. एक्सपर्टांत तुमी फर्स्ट आनी सेकंड PUC केले. मागीर तुमकां थंय सुकून BDSाक सीट मेळ्ळें म्हणून म्हणचे. आतां तुमगेले ह्या BDSाक आमी थंय वचचे पयलीं फुडें तुमकां कसले एक विशेष हव्यास कसले आशिल्ली की? वय हांव केन्नाय म्हाका वाजूचे इश्ट आशिल्ले. तशें हांव नॉवेल्स कॉमिक्स तसो पुरो फूड तुकून वाजूच आशिल्ले. मागीर वाजूच वटू हांव म्हगेले हिंदुस्तानी जाल्ला. म्हगेले हिंदुस्तानी म्युजिकांतू म्हगेले जुनियर एग्जाम बरयला हांवें. मागीर ताजे वटू म्युजीक हांव किबोर्ड हांव प्ले करता. अशी रिलॅक्सेशना खातीर चड वाजितना रिलॅक्सेशना खातीर हांव किबोर्ड प्ले करता. तशी हांव म्हगेले भयणी आमी दोगे किबोर्ड प्ले करतांची. मागीर ताजे वटू आमी अशी TV पळोवचे तसले पुरे म्हाका इश्ट आसा.
आता तुम्ही हिंदुस्थानी क्लासिकल वोकल म्हण लेखता म्हणारी वय गायन गायन वय, तुम्ही शिकले या पुरा तुम्ही शिकवणे वटू साधन केलेलं वय वय हांव मिगेल 9th स्टँडर्ड थंय हांव क्लासेस प्रवत आशिल्ली मिगेल 7th स्टँडर्ड हांव मिगेल जुनियर एग्जाम दिलेले 10th क्लास तर म्हाका हांव तितले म्हाका कंटिन्यू करूं जाय न्ही म्हळ्यार शिकवण ताजे बोर्ड एग्जाम समय काडो कष्ट जाल्ले बोर्ड एग्जाम ताजे नंतर सेकंड PUC एग्जाम म्हण म्हाका तितले कंटिन्यू करूं जाय न्ही जाल्यार एकला कसन जाल म्हळ्यार मिगेले आज्जो मिगेल अम्मा जो सकड आमके म्युझिक म्हळ्यार भारी इश्ट तशी आमगेल कासरगोडा घरान जो मस्त म्युझिक प्रोग्राम जाता आशिल्ले तशी ते खंयचे प्रोग्राम जाता म्हणटना म्हाका एक पद म्हणूक अवकाश मेळटा आशिल्ले नाजाल्यार अम्मा वायलीन प्ले करता तर अम्मान वायलीन प्ले करतना हांव पद म्हणटा आशिल्ली नाल्यार कीबोर्ड वाजयता आशिल्ली तशी म्हाका मिगेल भयणीक पुरो ते एक आमगेल हवी घरांत एक तसल एक वातावरण आशिल्लें म्हण म्हणजे संगीतमय वातावरण आशिल्लें तशें हांव तुमकां शिकवणे वटू ह्या करूंक साध्य जाल्लें आतां शिकवण म्हणटना आतां एक मेडिकल आनी इंजिनियरींग मनांत आसतना जन कसं करता म्हळ्यार मस्त नमनेचे कोचिंगा वताची फाउंडेशन कोर्स म्हूण आसा आनी नाना नमनेचे तसले कोर्स पुरो आतां मेळटा तुमी तसले कसले केले सगी वय मिगेल 9th स्टँडर्ड हांव CFL म्हणून एक कोचिंगा जॉइन जाली थंय हांव मिगेल थंय जॉइन जाले निमित्त म्हाका मॅथ्साक मस्त हेल्प जाले मिगेल एग्जाम बरयतना मॅथ्साक मस्त हेल्प जाले जाल्यार मिगेल हाक्का हांव PCMB म्हाका बायोलॉजीच केन्ना इंट्रस्ट त्या मिगेल फेवरेट सब्जेक्ट तशें म्हाका बायोलॉजीन तूं कसने म्हाका स्ट्रीम घेवका म्हणून आशिल्लें तशी CFL जॉइन जाता म्हाका एग्जामा लायक जाले म्हळ्यार 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड एग्जामा लायक जाले बट तादनंतर हांव ते तितले म्हाका PCMB घेतिल्ले निमित्त म्हाका तितले या म्हूण जाय न्ही तितले यूज म्हूण जाय न्ही जाल्यार ते म्हाका कसं म्हणचे एक लायक जाले ते कोचिंग ते सोड विंगड ना ते एक कोचिंगा जॉइन जाले म्हळ्यार तुमी सांगचे कसं म्हळ्यार एक ते फाउंडेशन कोर्स केलेले निमित्त तुमकां 9व्या क्लासाचे परीक्षा बरोवच्याक सहाय जाल्ले जाल्यार मुखार सोनू ते नीटाक काय सहाय जाय न्ही त्या म्हळ्यार तांकां मॅथ्स चड आशिल्ले आनी मिगेले PCMB फोकस आशिल्ले तशी जाल्यार PCBंत फोकस चड आशिल्ले आनी एक्सपर्ट PU कॉलेजांत हांव कोचिंग घेतली मागीर ते कोचिंगांनी म्हाका तशी ते एग्जाम बरोवच्या नीट एग्जाम बरोवच्याक मस्त सहाय जाले 10th स्टँडर्डांत SSLC परीक्षेक तुमी खंय कोचिंग घेतला की वय हांव एक्सपर्ट PU कॉलेजांत हांव 10th स्टँडर्ड कोचिंग घेतलें हांवें तशी म्हाका ते म्हाका एक्सपर्ट PU कॉलेज जॉइन जावका म्हळ्यार एक आशी जाल्यार 10th स्टँडर्डांनी वयता ते म्हळ्यार त्यांनी इतलें छंद करून शिकयल म्हळ्यार एक खंयची सब्जेक्ट जाल्यार एक डायग्राम इतले ड्रॉ करून और म्हणजे कसं आमी पळयतना आमकां आनीकी उडगास आनीकी चड व्हरता तशी त्या जावं नाजाल्यार आमकां तांणी एक फर्स्ट आमकां ओरिएंटेशन प्रोग्राम म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमकां फर्स्ट कसं शिकयलें म्हळ्यार तुमी येतना चप्पल भायर दवरून भितर येवका म्हण ते आमकां एज्युकेशनाक मेळलेलें एक रेस्पेक्ट ते म्हाका ते मस्त खुशी जाल्ले म्हाका मिगेल अम्माक अन्नाक मस्त खुशी जाल्ले ते बिकॉज ते देवस्थाना वरी ना एज्युकेशन लायक अ टेंपल म्हण तशी ते म्हाका मस्त खुशी जाल्ले तशें हांव मागीर एक्सपर्ट जावका म्हणून कॉलेज जावका म्हणून हांव जॉइन जालेली कॉलेज आतां तुमी PUC आसतना PUC वतना JEE म्हूण आसा नीट म्हूण आसा तुमी तांतू JEE बरयलेलें आसा ना ताका प्रयत्न केलेले आसा ना हांव JEE बरयनी CET एग्जाम बरयला आनी नीट एग्जाम बरयले तशी मिगेले फोकस म्हाका बायोलॉजी जावका म्हूण आशिल्लें खंयचे मेडिसिन रिलेटेड फील्ड जावका म्हूण आशिल्लें तशी म्हाका मॅथ्स आनी फिजिक्स पळय चड बायोलॉजी फेवरेट आशिल्लें निमित्त हांव मिगेल फोकस एक आशिल्लें गोल एक आशिल्लें तशें हांव JEE एग्जाम बरयनी हांव नीटच एग्जाम बरयलें तर म्हळ्यार तुमी एक ध्येय दवरून तुमकां नीटच पास करपाक म्हणून सांगून तुम्ही शिकवण केले दोन इयर पाय दवरनी म्हणून म्हणून आता एक तुम्ही सांगले तुमका एक बायोलॉजी फील्ड इश्ट आशिल्ले केमिस्ट्री बायोलॉजी वट्टसूचे चड आता तुम्ही प्रामुख्यान घेतले म्हणून अशी जेवच्याक तुमकां कसले प्रेरण आशिल्ली की घरकडे अन्नातल्या दुसरे काही वय म्हळ्यार घर कडेन सूर जाल्ले ते म्हळ्यार मिगेल अम्मा आनो हड्डा डॉक्टर अम्मा दंता डॉक्टरनी तशी आमी घरांत जाल्यार आमी सायन्स तेंच आमी केन्ना उलयत आशिल्ले सांत करून तशी जाता आशिल्ले आनी ताजे वटू हांव मिगेले रजे दिवस हांव हांगा कासरगोडा वता आशिल्ली तेन्ना मिगेल आज्जान दवा पुजे खातीर पूल काडू वता म्हणटना सकाळी आमकां जागोच आशिल्ले म्हाका मिगेल कजन्सा पुरा तेन्ना आमी वच्चू न्हू पूल काडू वतना आज्जान एक मेडिसिना बग्गे एक
कितले कष्ट जाल्यार कॉम्प्लिकेटेड असल्यार आज्यान इतले इंटरेस्टिंग जावन आमकां विशय सांगचे आशिल्ले म्हळ्यार आमकां ते म्हाका अशी हें पुरो शिक्का होड जातरी म्हण ते एक इंटरेस्ट ते डेव्हलप जाले तशी सो ते म्हाका बायोलॉजी घेवका म्हळ्यार एक इंटरेस्ट येयलेले मिगेल अज्जाल निमित्त आनी आनु अम्मा तानी सकडाने घरांतू बायोलॉजी म्हळ्यार मिगेल अन्नाल गॅलरी फोटोज पळयल्यार ऑपरेशन करचे ते तसल पुरो फोटोज पुरो सांत करून आमी ते पुरो पळोवन आमकां तसलेच इंटरेस्ट आमकां डेव्हलप जाले तशी सो तो आमगेल कसं असगी प्रकृतीन कसं असगी त्या पळयतना तांच्या विशयार आमकां एक आकर्षण जेवचे एक सहज विशय तशें तुमकां सांत चुकून आशिल्ले तुमगेल घरांत तसल एक परिसर आशिल्ले म्हण तुमी सांगचे आता तुम्ही एक नीट बरोवका जाल्यार कितले प्रयत्न जावका सकाळ तुकून रात्री थंय वाजूका म्हळ्यार सकाळी सांगताची जाल्यार हांव कसं सांगचें म्हळ्यार क्वॉलिटी आसका क्वांटिटी पेस्टेड सो कितले आमी वाजितांची ते इम्पॉर्टंट न्ही आमी कशी वाजितांची आनी कशी मन दवरून वाजितांची कितले मन दवरून वाजितांची ते चड मुख्य हांव सकाळ न्हीचे 2 घंटे वाजूच म्हण जाल्यार खंयची कष्टा सब्जेक्ट आस पळय ते हांव सकाळ न्हीक दवरता आशिल्लें म्हळ्यार फ्रेश मायंडान वाजितान सकाळ न्हीचे वाजितान ते आनी उडगास आसता म्हण मागीर सांजवेळा कॉलेजांत तुकून येतना हांव चिके मिगेले फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी त्या पुरो हांव सांजवेळाक दवरता आशिल्लें फक्त न्हीद येता म्हण जाल्यार बायोलॉजी केन्नाके विसरना ते उडगास आसता म्हण तशी सकाळ न्हीचे मॅथ्स फिजिक्स मॅथ्स म्हण कसं कश्ट आशिल्ले हांव सकाळ न्हीच दवरता आशिल्ली तशी आनी हांव कशें म्हळ्यार 20 मिनिट वाजीत आशिल्ली 5 मिनिट हांव ते 20 मिनिट कसन वाजिला पळय ते हांव वापस मनन करता आशिल्लें रिकॉल करता आशिल्ली तशी रीड रिवायज रिकॉल म्हण तशी हांव ते हें करता आशिल्लें आनी ते 5 मिनिटान कितले जाता तितले चमकूच जो उदक पिवचे जो तसल पुरो करता आशिल्ली ते म्हळ्यार कितले एक्सरसाइज केल्यार आमकां लायक न्हय तशी म्हळ्यार तुम्ही ब्रेक दिवन मध्ये तू शिकता आशिल्ले चमकूचे उदक पिवचे मागीर न्हिदचे एक 6 to 7 hours न्हिदत आशिल्ले न्हीद व्हेरी इम्पॉर्टंट तशी शिकवण एक म्हणून तुम्ही कितली घंटे दिता आशिल्ली एक म्हळ्यार नीट पळाली आता BDS वेळार न्ही ताजे फुडें नीटा टाइम 10 hours वाजित आशिल्ली कंटिन्युअस वाजित आशिल्ली मागीर कॉलेज सुरू जाता नीट मेळत एग्जाम हें जातरी BDS जॉइन जातरी मागीर कॉलेज हें म्हळ्यार MDS हाका हांव आपस म्हळ्यार कॉलेजा वटू हें वाजूचें आशिल्लें कॉलेज इंटर्नशीप स्टार्ट जाले इंटर्नशीप जातरी सांजवाळ्यान वाजीत आशिल्लो हांव मागीर ग्रॅज्युएशन जातरी एक लॉंग ब्रेक मेळ्ळें तेच हांव सकाळ तुकून रावता थंय 10 to 12 hours वाजूका तीची म्हळ्यार गव्हर्मेंट सीट मेळका जाल्यार 10 to 12 hours वाजूका तीची जाल्यार आपास डिपेंड जाता म्हळ्यार आमी कशी वाजितांची तशी हें पुरो आनी बरयतना आमी नोट्स मेंटेन केल्यार लायक कलर पेनांत हें करतना आतां एनाटॉमी जाल्यार आर्टरीज वेन्स नर्व्स खंयचे कलरांत हें करता ताजे वयर आमकां म्हळ्यार आमी पळयतना आमकां ह्यो वाजया म्हण दिसता नेक्स्ट टायम आमी ओपन करतना बूक आनी एक हांव म्हगेले भयणी लागीं एक शिकिल्लो एक विशय तीन कसन करचें आशिल्लें म्हळ्यार वंती वयर आस पळय असल स्टिकी नोट्स पुरो मेळटा पळय ते हाडचें आशिल्लें तिणें सो दोळ सोडटनाची ते नोट्स पुरो पळयतना इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज जो तसल इम्पॉर्टंट नोट्स पुरो पळयतना ते उडगास आसता म्हण इथं म्हळ्यार एग्जामा टायमात बुक ओपन करचें तितलो टायम मेळना न्हय तेन्ना ते पळयतना ते उडगास आसता मागीर आमी घर पेंट करपाक जाल्ले ट्रॅव्हलिंग विशय जाल्यार तुमी तुमगेले धाकली भयणी तिगेले तुमी पळोवन तुमकां मस्त आयडिया मेळ्ळे म्हण म्हणटा दुसरे कसले आयडिया आशिल्ली आसले शिकवणेचे एक हेंची तिणें जोरान वाजूच आशिल्लें हांव चिके मनांत वाजचें हांवें तिणें गट्टी वाजूच आशिल्लें म्हळ्यार सकाळांक कळत आशिल्ली ती वाजिता म्हण आमकां मात आमगे नेबर्सांक कळत आशिल्ली ती वाजिता म्हणून तशी ते एक लेंगेले एक ते आमी सोदून काडका कशी आमकां चड कम्फर्ट मेळटा म्हणून तशी मागीर असल पुरो हें ती आतां KMC तूं सेकंड इयर शिकता आसा तिके MBBS सेकंड इयर शिकता आसा तिका गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळा सो ती हांव तिगेल म्हळ्यार हांव तिगेल हांव मस्त शिकल्या तिगेल तुकून असल शिकवणाचे बगे मस्त टेक्निक्स पुरो तिणें म्हाका सांगून दिलेलें तिथे भारी छंद एक तुमगेले जोडी म्हणत म्हळ्यार तिगेले सुकून तू शिकचे तुगेले पळोवन ती शिकचे इट इज अ गुड कोलॅबोरेशन म्हण म्हणत आतां तुमी हें PUCन तू तुमकां हें नीट बरयतना तुमकां BDS MBBS म्हळ्यार तुमी BDS कसल्याक घेतले
ते कसं म्हळ्यार एक आमगेल अम्मा दंता डॉक्टरांनी आनी कसं म्हळ्यार हांव म्हगेले एक सान प्रॉब्लेम आशिल्लो कसं म्हळ्यार दांत चिके मुखार आशिल्ले हांव सान आसतना तशी हांव म्हगेले डॉक्टर सुरेंद्र शेट्टी म्हणून म्हगेले ऑर्थोडॉन्टिस्ट तांगे लागीं हांव चमकलेले सान आसतना तेन्ना हांव सांगिल्लें सर म्हगेले दांता प्रॉब्लेम आसा कसं करचें म्हणटा तांणी सांगिल्लें तू टेन्शन घेऊ नका तुका एक चंद एक हास हाडयता तू हें करू नका म्हण ते करेक्ट जावन एक 2 वर्सान म्हगेले ट्रीटमेंट पुरत जात तरी तान म्हगेले 10 CGPA मेळ्ळे म्हणून 10th स्टँडर्डांत म्हगेले फेलिसिटेशन प्रोग्रामाक तांणी चीफ गेस्ट जावन येयली ती तेन्ना तांणी म्हाका सांगेल कसं म्हळ्यार ओ पळय हांव तुका प्रॉमिस केलेलें वरी तुका एक हें मेळ्ळें स्माईल मेळ्ळें म्हण तांणी म्हणलें ते तांणी म्हाका एक कॉन्फिडन्स दिलो न्हू ते एक थ्रू दॅट स्माईल म्हाका ते विंगड जनाक ते एक स्माईल कॉन्फिडन्स दिवका म्हण एक त्या दिवस म्हाका एक आश जाल्लें मागीर ताका समजावन म्हाका डेंटला फ्री सीट मेळ्ळें तशें हांव मागीर डेंटला जॉयन केलें. आतां डेंटिस्ट्री म्हणटना तुम्ही ते सांगिल्ले तुमकां एक मेळ्ळेलें एक प्रेरण म्हाका भारी खूश जाता म्हळ्यार तुमगेले दांता समस्या आसूं न्हू त्या समजल्ले म्हळ्यार खुशी त्या खुशी दुसऱ्यांकय दिवका म्हण सांगून तुमी डेंटिस्ट्री घेतले म्हणचे आनी फ्री सीट मेळ्ळेले म्हण सांगून मस्त चांग विशय म्हण हांव लेखता. आतां डेंटिस्ट्री म्हणटना मस्त जना भंय जाता इते म्हळ्यार तांणी ते दांत कोरान दितना ते शब्द येता ते शब्दाक कितली की जन भित्ताची तुमकां तसल भंय आशिल्ली म्हाका हांव डेंटिस्ट्री जॉयन जावन फेसपूड तसल मस्त पुरा भंय आशिल्लें मागीर जॉयन जात तरी कळ्ळें तसल कसं भिवचे तसल कसं ना म्हण कित्याक म्हळ्यार आमी पक्कन चड जाल्यार दांत काडतना चिके दुखतले तेदनी आमी लोकल एनेस्थीशिया दिवनूच आमी काडचे तशी ते हें जायना जाल्यार कितकी जाणांक ताजे बगे म्हळ्यार नॉलेज आसना तांणी कसं लेखता म्हळ्यार स्केलिंग क्लिनिंग करचे दांत ते म्हणटा अयो दांत हालत की आमी क्लिनिंग केला री म्हण दांत झरतगी म्हणे मजला भंय स्केलिंग करतना तांणी गश्टितना दांताचे वदर पुरा वच्चो न्हू सप्पू पातळ जेता दांत म्हणून मस्त जना भंय त्या पुरा ऍक्च्युली तसल कसं ना ऍक्च्युली तशें आमी 6 म्हयने एक पाटी वचून क्लिनिंग करत कसं प्रॉब्लेम ना तशी ते मागीर दांत कीड खावचे जाल्यार कितकी जाणांक गोत आसना ताजे बगे पुरा म्हळ्यार तांणी स्टार्टिंग वचून तांणी दाखयला रे दांतां हें केलें रूट कॅनाल ट्रिटमेंट करचे तितले एक्स्ट्रीमा पावना तशी साना फिलिंग करून रबयता तशी मागीर असल आमगेले कॉलेजान जाल्यार मस्त असल कॅम्प्स पुरा ऑर्गनायज करता आशिल्ले ती अँटी टोबॅको तसल पुरा त्या पुरा तसल पुरा तांणी ऑर्गनायज करता आशिल्ली ती जनांक सांगचे तसले दीस आसता अँटी टोबॅको डे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे तशी त्या पुरा तांणी सांगून आमी वचून टॉक्स पुरा दिवचे आशिल्ले चेडवांक स्कूल स्टुडंट्स कॉलेज स्टुडंट्स पुरा तशी तशें तुमी अवेअरनेस प्रोग्रामान ते तुमी भाग गेल्यांची म्हणचे मागीर एक डेंटिस्ट्री घेतना ते कितले कश्ट आसा त्या फील्ड डेंटिस्ट्री फील्ड कितले कश्ट आसा म्हळ्यार डेंटिस्ट्री 4 years प्लस 1 year इंटर्नशिप फर्स्ट इयर तू पुरा मेडिकल सब्जेक्ट्स आसता एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पुरा तदनंतर सेकंड इयर तू नेक्स्ट जनरल पॅथॉलॉजी मायक्रोबायोलॉजी तसल पुरा विंगड MBBS सेम सब्जेक्ट्स आसता थर्ड इयर फोर्थ इयर डेंटिस्ट्रीचे सब्जेक्ट्स सुरू जाता मेन तांतू फोर्थ इयर आसचे सब्जेक्ट्स तांतू प्रोस्थोडॉन्टिक्स क्लिनिकल आणि नॉन क्लिनिकल म्हण आसा क्लिनिकल तू पुरा असले प्रोस्थोडॉन्टिक्स ओरल मॅक्सिलोफेशियल सर्जरी म्हळ्यार फ्रॅक्चर जो जाल्यार आमगेले मॅन्डिबलाचे फ्रॅक्चर जो जाल्यार तसल पुरा दांत काडचे त्या पुरा तांत येता प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हळ्यार असले दांत काण घालचे रिमुवेबल पार्शल डेंचर्साचे तसले दांता सेट म्हण मागीर कन्झर्वेटिव्ह एंडोडॉन्टिक्स ते हेंची रूट कॅनाल फिल्लिंग तसल पुरा तांत येता मागीर पिडोडॉन्टिक्स म्हळ्यार चेडवांक गेले दांताचे पुरा विंगड तशी सो ह्या पुरा कष्ट म्हूण हांव सांगना शिकल्यार खंयची फील्ड सुलभ जाता तशी आनी इंट्रस्ट आसका ते कितले जाल्यार डेंटिस्ट्रींत हँड वर्क आसका म्हूण सांगता जेन्ना जाल्यार हांव म्हाका दिसता ते कसं तितले इम्पॉर्टंट आसतले जाल्यार इता म्हगेलेच हँड वर्क जाल्यार हांव तितले म्हळ्यार ज्यान सांगता तूं ड्रॉइंगान तूं बारी लायक आस म्हण जाल्यार तुगेले डेंटिस्ट्रींत बारी लायक जावचें पुरो म्हण तूं लायक डेंटिस्ट जावचें पुरो म्हण सांगता जाल्यार हांव सांगचें कसं म्हळ्यार प्रॅक्टीस केल्यार कसं पॉसिबल क्षेत्रांत आमी वैरे वेता म्हणून अभ्यास करता आमी तितलेची
आता हे तुम्ही सांगले त्या 4th इयरान तुमकां त्या 4 नमन्याचे सब्जेक्ट शिकयताची म्हणूया तुम्ही सांगलेत तांतू खंयच्याय कश्ट म्हूण जे लागीं म्हळ्यार चेडवाले पिडोडॉन्टिक्स कश्ट म्हण तांचे चेडवांक सांबाळचोचे सुलभ काम न्ही म्हळ्यार दुखतय पळय तशी तुमकां तशी कसलें दिशिल्लें की एक पाटी कसं जालें म्हळ्यार एक पिडोडॉन्टिस्टांचो एक काणी कसं म्हळ्यार एक चेडू रडत आशिल्ली तशी आमकां असिस्ट करूं आशिल्लें एक पीजीक तेन्ना हांव वचून म्हाका कसं न्ही प्रोसिजर करूं ना आशिल्लें खाली तांगेले ते राबून ते चेडा चिके कसं म्हणचे समाधान करूं नका म्हण ते सांगू आशिल्लें तेन्ना कशी करची म्हूण म्हाका कळ्ळी तेन्ना म्हळ्यार रडत आशिल्ली म्हळ्यार कसं न्ही तशी रडत आशिल्ली तेन्ना पीजीके पापाचिके हँडल करूंक कशें जालें तेन्ना हांव कसं कळ्ळें म्हळ्यार जस्ट हात दाखोवन अशी चिके सायन्स पुरो दाखोवन अशें डिस्ट्रॅक्ट करूंक म्युझिक पुरो घालून ते म्हाका पळयतना खुशी जालें एक इंटरेस्टिंग आनी लायक जाता चेडू आंगेलो उलोवचाके मेळटा ट्रिटमेंट करचें म्हण तशी एक तशी खुशी जालें तुमकां ते कश्ट म्हूण दिसता न्ही म्हण ಸ್ವಲ್ಪ समाधान करची मात्र कश्ट रडतना चेड्यान रडतना चिके बैस जालें कसन करचें म्हण मागीर चेड्यान म्हळ्यार एडजस्ट करून चिके समाधान जातना म्हाका खुशी जालें ट्रिटमेंटय जालें चेडूय हांसतस म्हणून न्ही मागीर आनीक कसं सांगता म्हळ्यार सान चेडो आशिल्ले निमित्त त्या सनसना दांत आसताची ते फील करूंक एक कश्ट आनी ते तोंड समान करना ताका कळना पुरो म्हणून असले पुरो आसा की कश्ट वय तसल कष्ट आसची आनी तांणी कितले जाल्यार मागीर आनम आसतांची लागीं सो तांगे लागीं सना चेडू म्हण जाल्यार आनम माले पाया वयर पड बैसून आमी ट्रिटमेंट करचे एक पाटी नाल्यार आयकनाची चेडू नाजाल्यार अशी 6 to 7 years त्या एज जाल्यार ते बैसून डेंटल चेरावेर बैसून येदे म्युझिक जो घालचे तेन्ना ते आयकून तेची डिस्ट्रॅक्ट जातना चेडवांक नाजाल्यार अशीची तांगेले अशें आमी दाखोवचे मॉडलिंग म्हूण म्हणटा ताका म्हळ्यार कोणे चिके तांगेले आक्क जो अण्ण जो कोणे आस म्हण जाल्यार तांगेल वेर ते ट्रिटमेंट केलेले वेर दाखोवचे आनी पळय तांणी कितले लायकून आयकत ती तुवें अशी आयकू का म्हण सांगचे तेन्ना तांणी आयकतांची तशी ते टेक्निक्स तांकां हें करूंक ते BDSचे तुमगे 4 वर्सां तू दिसाक कितूल घंट वाजूक पडत आशिल्ले म्हळ्यार सकाळीचे 8 o'clock क्लासेस स्टार्ट जाता आशिल्ले 4 घंटेक जाता आशिल्ले क्लासेस तशी तेन्ना आमी थंय बैसून कॉलेजान डेंटल ट्रिटमेंट या म्हण तेन्ना क्लासार जो आमकां वाजूचे तितलें मेळनाशिल्लें मागीर एक पाटी लायब्ररी 1 घंटे जो फ्री म्हळ्यार लायब्ररी वाजीत आशिल्ली ती जाल्यार हांव सकाळीच वाजीत आशिल्ली 1-2 घंटो वाजत आशिल्ली मागीर सांजवेळाचे तरी एक चड जाल्यार 2 घंटे BDS टाइम हांव तितले म्हळ्यार इंटरनल्स एग्जाम आसतना पळय तेन्ना वाजीत आशिल्ली म्हळ्यार एक म्हयनो फुल फोकस जावन कशी कसं नाही म्हण ते टाइम टेबल करून कशी हें करचें प्रिपेर करून वाजीत आशिल्ली मागीर MDS एग्जामाक समा वाजिल्ले म्हळ्यार कंटिन्युअस 10 to 12 hours म्हळ्यार न्हिदोच सोडू बरलेले टाइम वाजूचे खाऊचे वाजूचे तितलेचे आनी येदे एक्सरसाइज तशी तितले हांव करता आशिल्ले तुमी सांगले एक टाइम टेबल करता आशिल्ले तुमी म्हणून हे टाइम टेबल करचे आनी त्या समय पालन करचे कितली अगत्य टाइम टेबल करतना आमकां एक आयडिया मेळटा कितले खंयचे सब्जेक्ट कितले इम्पॉर्टन्स दिवका म्हण म्हळ्यार एक हें जाता आमकां आयडिया मेळटा वय नाजाल्यार आमी वाजितच आमकां लारी आमकां टायमय वेस्ट जाता आनी आमकां आमी कशी कसन वाजित ती एक हें मेळना आमकां 18 वाजिता वतांची जाल्यार आमकां ते आमी टायम टेबल करतना खंयचे सब्जेक्टाक कितले इम्पॉर्टन्स दिवका आनी क्वेश्चन पेपर्स प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर्स तसो पुरो मस्त हें आमकां आयडिया मेळटा कशी आमी टाइम मॅनेजमेंट करूं येता म्हण एग्जामा टायम सो असल पुरा आमी टाइम टेबल करतना इतले टाइम आमी इतले ह्या पुरो सब्जेक्ट्स वाजूका देन आमकां टाइमय सेव जाता आनी वील बी एबल टू स्टडी मोर तशी आता तुम्ही इतली पुरा नमनेचे एक टाइम टेबल आनी पुरा कोर्न शिकून तुमकां BDSांत फर्स्ट रँक आयले म्हूण कळतना तुमकां कितली खूश जाली आनी तुमचे विशय म्हळ्यार रँक आयिल्ले विशय कशे कळले म्हाका मस्त खुशी जाल्ले हांव एक्सपेक्ट करनाशिल्लें हांव एग्जाम बरो न्हू पास जावका म्हळ्यार आनी लायक मार्क्स मेळका म्हण ते एक उद्देश आशिल्ले जाल्यार रँक मेळ्ळे म्हण तेन्ना मस्त खुशी जाले हांव एक आमकां एक PDF पेटयलेलें तांणी ऑनलायन पेटयलेलें तातूंत बरोवन आशिल्लें आनी प्रिंट जावन आशिल्लें श्री रक्षा कामत फर्स्ट रँक म्हणून बरोवन आशिल्लें
त्या पळयतना म्हळ्यार स्पीचलेस अशी आशिल्ली तशी. मागीर आम्मा अन्ना पुरा सांगल्या. मागीर मेल टीचर्सांक पुरा तांणी एजे इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्स म्हळ्यार तांणी स्टाफ जो मेल प्रिंसिपल डॉक्टर नीलन शेट्टी तांणी तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केले. म्हळ्यार तांणी जितले सपोर्ट केले निमित्त तितले तांणी खंयचे विशय जो आतां आमगेले खंयचे पोस्टर जो पेपर जो कसं केल्यार तांणी पुरो आमकां सपोर्ट केला, तांणी एनकरेज केला. तशें तांकां म्हगेल ड्युटी सांगचें म्हणून तांकां सगळ्यांक सांगलें. मागीर हांव त्या दिवस एक्चुअली हांव MDS प्रिपेर करता आशिल्लें, तें प्रिपरेशन जाता आशिल्लें. तेन्ना म्हाका हें न्यूज कळ्ळें. तशी इन्विटेशन कार्ड आयलें, यू आर इन्वायटेड टू बँगलोर कॉन्वोकेशन प्रोग्रामाक तुमकां इन्वायट केला म्हणून तांणी सांगलें. तशी मागीर हांव म्हगेल अन्ना सांगलें कसं करचें ना, प्रिपरेशन आतां MDS एग्जाम पर आसा, 1 वरान की 2 वरां आसा, हांव हांगा वचका की नाका म्हणून म्हळ्यार कन्फ्युज्ड आशिल्लें हांव. तेन्ना मागीर दिसलें एक पटी मेळचें तसं म्हळ्यार मेळना म्हूण. तशी रात्री आसन नेक्स्ट डे हांव न्हिदना वाजिता म्हूण सांगून मागीर हांव म्हगेल अम्मा आनी हांव कोण थंय बंगलोरा वचून थंय गव्हर्नर ऑफ कर्नाटका आनी NMC चेअरमॅन तांणी म्हाका फेलिसिटेट केलें. मागीर ते आनी म्हगेले मेडिकल सब्जेक्ट्सांतूय म्हाका हायेस्ट मार्क्स मेळ्ळे म्हणून एक कॅश प्रायज मेळ्ळें. तशी ते पुरो जावन फोटो पुरो काडून मागीर कोड्याला केलो फोटो आसा. हे कॉन्वोकेशनाचे फोटो म्हूण लेखता वय राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस कर्नाटका. हाजे 26th एन्युअल कॉन्वोकेशन तातूंत तुमकां हे प्रायज मेळचें. हे हांव हांगा स्टेजा वयर वतना एक फोटो काडलेले. म्हळ्यार फंक्शन पुरो जाता तरी कोणी ना आशिल्लें, म्हगेल अम्मान काडलेले फोटो. हे म्हगेल अम्मा डॉक्टर सुमार कामत म्हणून तांणी दंता डॉक्टर. तशी हांवें अम्मा दोगां आमकां कशी रिएक्ट करचें म्हणून कळ्ळें. तशी आमी फोटो काडले. तशी हे म्हगेले म्हाका गोल्ड कॉइन मेळ्ळें, गोल्ड मेडल मेळ्ळें. आनी त्या म्हगेल सर्टिफिकेट ते हाजे मेडिकल सब्जेक्ट्सांत पुरो हायेस्ट मार्क्स मेळ्ळें. आनी म्हगेल प्रोविजनल सर्टिफिकेट म्हगेले जाल्ले BDS जाल्ले म्हणून सर्टिफिकेट. हे म्हगेल ग्रॅज्युएशनाचे फोटो. म्हाका एजेंत म्हगेल ग्रॅज्युएशन लास्ट इयर जाल्लें. तेन्ना फादर मुल्लासाचे डीन तांणी चीफ गेस्ट जावन आयलेलीं ती, तर तांणी म्हाका दिलेलें सर्टिफिकेट आनी ट्रॉफी. तांत गोल्ड मेडल येस का? हय. म्हाका म्हगेले हाजे वटू शिकवणे वटू रँक मेळ्ळेलो वटू म्हाका पोस्टर पेपर तसले एदे कॉम्पिटिशन्सान पुरो म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें म्हणून. ताजे वटू रिसर्च हांव केल्लें. म्हाका RGHSan तांणी ग्रांट दिल्ले, सो ते ग्रांट मेळ्ळेलाक आनी असल पोस्टर पेपर तांतूं पुरो मस्ट एक्स्ट्रा करिक्युलराक प्रायजीस विन जाले म्हणून इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्सान पुरो विन जालेलाक तांणी म्हाका एक बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट वॅलिडिक्टोरियन म्हूण सांगून एक गोल्ड कॉइन म्हाका दिले एजेच्यान. याने कसं या म्हगेल ग्रॅज्युएशन न्ही ताजे फुडली वर्साचे म्हगेल सिनियर सांगेल ग्रॅज्युएशना दिवसू म्हाका जनरल पॅथॉलॉजी मायक्रोबायोलॉजी जनरल सर्जरी तांतूं म्हाका फर्स्ट कॉलेजान फर्स्ट मेळ्ळें म्हणून म्हाका हें मेळ्ळें सब्जेक्ट टॉपर म्हूण सांगून म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळेलें. म्हगेल थर्ड BDSांतू म्हाका फर्स्ट रँक मेळ्ळें म्हणून म्हगेले ते म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळेले. म्हगेल आनू अम्मा आनी म्हगेल भयणी रचना कामत म्हूण म्हगेल भयणी, आनू डॉक्टर K रामचंद्र कामत, अम्मा सुमार कामत म्हूण आमगेले एक फॅमिली फोटो त्या दिवसाचे. हे ग्रॅज्युएशनाचे आनी एक फोटो थंय म्हगेल फ्रेंड्सांगेलो पुरो बसून एक फोटो एक काडलेले एजेंटूची. हे म्हाका वॅलिडिक्टोरियन हें म्हणून बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट आनी वॅलिडिक्टोरियन स्पीच दिवका म्हूण तांणी सांगिल्लें. तशें त्या दिवसू म्हाका एक उलोवचें मेळ्ळें म्हगेल ग्रॅज्युएशना दिवसू. तशी म्हगेल बेस्ट आउट गोईंग आनी त्या रँक मेळच्याक एक कारण कसं म्हळ्यार म्हगेले आज्ज डॉक्टर श्रीपाद राव म्हण तांणी म्हगेल थर्ड इयरांतू तांणी आमगेले घरा रावचें आशिल्लें. तशी
हांव तांगेलोटू वाजूचे पुरा तांगेलोटूची म्हळ्यार तांणी एक हांव सांगिल वरी ते सिंपल एक कसं नाही सिंकोप म्हण जाल्यार बोध चुकून पडचे ते कितले फनी जावन तांणी सांगता आशिल्ले म्हळ्यार एक काणी सांगून ते आमकां केन्नाय उडगास आसता सो त्या थर्ड इयरान तूं तितलो हांव तांगेलोटू कसं नाही डाउट्स आसल्यार हांव तांगेले वचून निमगूच आशिल्लें सो तांणी पुरा ते सांगून दिलेले निमित्त म्हाका ते रँक मेळ्ळें म्हण हांव सांगता मागीर त्या फोटो हांव ते म्हाका स्पीच मेळ्ळे दिवस तेंच्या हांव सांगिल्लें आज्याक म्हाका एक सांगूक अवकाश मेळ्ळे म्हण आज्याक एक थँक्यू म्हण तशी एक कसले एक चेडूवान साधन करतना अप्स बप्सू या पोषकाल या आज्ज आनी आजी तांकां एक मस्त खूश जाता तशीच शिक्षकांक एक पोषकांक कितली खुश जाता पळय तितले खुश जाता म्हळ्यार हांव शिकलेले चेडूं एक मुखार येयला एक रँक येयला म्हण सांगून इतले सांगून तुमी भारी एक तुमगेले आज्जाल एक पात्र तुमगेले शिकवणेन कितले आशिल्ले तुका अंगाल अम्माल कितले आशिल्ले म्हूण सांगून मस्त माहिती दिलेली आसा आणि शिकवण तुम्ही सांगेल वरीची टीचर जाल्यार आनु अम्मा अन्नान आनी अम्मान प्रोत्साह केले तितले कोणे करे सांतकून अन्नान आनी अम्मान म्हगेले अम्मान केन्नाय म्हळ्यार कितली पटी एक्सपर्ट आहात तूं हांव तुका सोडता कॉलेजा सोडता तूं वापस म्हळ्यार टाइम सेव जाते जे म्हण अम्मान कार तक म्हळ्यार कार शिकून म्हाका ते सोडचें आशिल्लें ड्रायव्हिंग मागीर शिकिल्लें अम्मा म्हाका ते सोडून येता म्हणून म्हळ्यार सोडतना येदे पूण टाइम सेव जाता म्हळ्यार एक्सपर्ट बसार वतना वेळ चड जाता म्हण हांवें सोडल्यार तुका चड टाइम चड मेळटा त्या कारान तूं एक पाटी बसून वाजूच आशिल्लें म्हळ्यार एक पाटी टेस्ट आसता एग्जाम आसता म्हणटा हांव तें करता आशिल्लें तशी आम्मा सोडता आशिल्ली मागीर तशी त्या एक घरांत एक वातावरण आशिल्लें वाजूचें एक आनु अम्मा आनी ताजे निमित्त म्हाका म्हगेले भयणीक मस्त हेल्प जालें तिका एक सीट मेळ्ळें कारण येता म्हळ्यार आमी आपास लायब्ररी वचच्या गती पडनाशिल्लें आमगेली गरज एक लायब्ररी एक बुकेक आमकां लायब्ररी वचून हाडका जालें शिकचे वाजूचे वातावरण आशिल्लें म्हणून वाजूच भायर सकून हाण घरांत वाजूच आशिल्लें तशी मागीर स्टाफ जाल्यार एक्सपर्ट जो मॅम तुमी म्हाका शिकयलेले बायोलॉजी ते म्हाका उडगास आसा ते उडगास आसा बायोलॉजी इंट्रस्ट चड जालेले तुमी बायोलॉजी शिकयले निमित्त आनी तुमी म्हाका आतां उडगास आसा तुमी केन्नाय एक डायग्राम कोण शिकोवचे आशिल्ले साना कसले विशय जाल्यार डायग्राम कोण ते म्हाका केन्नाय प्लांट्स जो एनिमल्स जो कसले एक पुरा ते म्हाका उडगास आसूक आनी सुलभ जाता खंयचे एक विशय आमी ऑडियो आसतना ताजे वाट व्हिडिओ आसल्यार ताका ऑडियो विज्युअल म्हणचे न्हू तशें ते दोनूय वट्ट आसल्यार जनाक लायक समजता म्हणून तशी मागीर एजेड स्टाफ जो एक्सपर्ट स्टाफ सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगचाक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा हांव सांगते ते म्हळ्यार तांणी तितलें म्हाका तितलें कसं म्हणचे एक इम्पॉर्टन्स दिव न्हू तांणी म्हाका वाजी म्हण तितलो प्रोत्साह केला आनी ताजे वटू कसं नाही येता पोस्टर जावं पेपर जावं आमकां तितलें आशिल्लें तांणी हांव गोवा चमकली एक कॉन्फरन्साक डेलिगेट जावन तेन्ना तांणी तूं कशी प्रेजेंट करूं येता येदे पॉयंट्स ऍड करी आनी उलयतना स्टेजार कशें उलोवका तुवें म्हण कॉन्फिडन्स दिलें तांणी तशी हे एजेचे स्टाफा बगे हांव सांगचें सो तांणी जाल्यार मस्त एनकरेज केला तशी तांणी जो मागीर स्कुलांतूनच म्हगेले स्कुलाचे प्रिंसिपल मिसेस अनुराधा शिवराम म्हणून तांणी स्कुलांत तांणी जो तांगेले स्टाफ जो सगळ्यांनी एक कशी वाजूक आनी कसं तूं वाजीत जाल्यार तुका मेळटा एक सीट तुका मेरिटान मेळका म्हणून तुम्ही आनम्माक चड कष्ट दिव न्हू ते दुडू दिव न्हू तशें परत करचे बदलाक तुमगेल मेरिटा तुमकां कसन मेळटा तांकां तुमी वचा ती म्हण ते म्हगेले प्रिंसिपलान सांगचे आशिल्ले मॅमान तशी सो सगळ्यांनी म्हळ्यार पुरो एक कंप्लीट पॅकेज म्हळ्यार तांणी म्हाका उडगास आसा हांव बायोलॉजी शिकयता आसतना तुमी म्हगेले स्टुडंट जावन आशिल्ले तूं कितले श्रद्धेय वाजीत आशिल्ली म्हणून शिक्षकान चांग असल्यार पावना चेडूवानय शिकपीनय हुशार असल्यार मात जाता म्हण तुमीच एक उदाहरण आतां हे PG नीट बरोवपा जाल्यार तुमी सांगले तुमी बार घंट वाजीत आशिल्लेची म्हणून तेन्ना PG नीटान तूं MDS म्हणटना ह्या सब्जेक्टाचेच म्हण आसा की न्ही इन जनरल MDS MDS आम्ही आता MDS करतना MDS इन एंडोडॉन्टिक्स MDS इन प्रोस्टोडॉन्टिक म्हणून मागीर आम्ही चूज करचे जाल्यार एग्जाम बरोवचे एकच तशें MDS एक पाटी बरोवचे एक पाटी रँक ऑल इंडिया रँक म्हण मेळटा
मागीर मार्क्स पुरो येता जाल्यार तद नंतर आमकां कसं फील्ड जावंक पडटा तें आमगेल वेरी इंटरेस्ट आहा रे आमकां खंयचे आतां पिडोडॉन्टिक्सिस्ट म्हण जाल्यार ऑर एंडोडॉन्टिक्सिस्ट म्हण जाल्यार तें आमकां खंयचे हें पळय आमगेल चड फेवरेट म्हण न्ही इंटरेस्टेड मोर त्या तसल सब्जेक्ट्स आमी ते ऑप्शन एंट्री म्हण आसता आमकां ते कावन्सिलींग टायमार तेन्ना ऑप्शन एंट्री म्हण आसता तेन्ना आमी खंयचे कॉलेज जावका ते घाल न्हू ताजे वटू खंयचे डिपार्टमेंट जावका आमकां ते वे घाल न्हू आमगेल रँकाक करेक्ट जावन खंयचे ते येता पळय ते कट ऑफ म्हण आसा तर त्या रँकाक खंयचे पक्कन ते पास जाता म्हण जाल्यार ते कट ऑफ आमकां मेळटा ते प्रोस्तो जाल्यार प्रोस्तो एंडो जाल्यार एंडो तशी तुम्ही आता PG नीट एंट्रन्स बरयला आणि ताजे रिझल्ट येवका मात्र म्हणून म्हणले आता तुमकां कसले एक स्पेसिफिक ह्याचे टॉपिक जावका तसं कसले विशेष आसक्ती आसा की खंयचे एक विषय अरे वय म्हाका एंडोडॉन्टिक्स नाल्यार पिडोडॉन्टिक्स जावका म्हूण अशी पिडो हांव सांगलें न्हू ते मला चेडवांक गेले म्हाका इश्ट म्हणून एंडोडॉन्टिक्स रूट कॅनाल ट्रीटमेंट करूंक मेळटा आणि कितले जाल्यार एक इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग ताजे दंताचे एनाटॉमी आमी शिकचे ते इनामल डेंटिन पल्प म्हणून ताजे आनीकी कसं म्हणजे डीपर जावन कशें आमी ते ट्रीटमेंट करचे ते पुरो आमकां शिकूंक मेळटा न्हू तशी म्हाका एंडोडॉन्टिक्साची इश्ट घेवका म्हणून आशी आता PG एंट्रन्स PG एंट्रन्स म्हणून मात म्हणचे न्ही हांवें एक खंयचे एक नीट एग्जाम बरयतना ताचे प्रोसिजर आसा पळय म्हळ्यार एप्लिकेशन भरचे की ताजे एक एग्जाम सेंटर म्हूण दिताची मागीर नंतर कावन्सिलींग म्हूण जाता ह्या पुरो कितली कश्ट आसा म्हळ्यार ते कशी सुलभेर आमी साधन करूं येता म्हूण दिसता तुमकां ते पळयतना एक वर्स नंतर आमकां दिसता अयो इतली सुलभ आशिल्लें म्हूण जाल्यार वेन वी आर गोईंग थ्रू इट आमकां ते जाता नासना एक भंय जाता आनी एक ते स्ट्रेसस पळय ते सांगूंक जायना म्हळ्यार ते आमी ते एग्जाम बरोच एक विंगड स्ट्रेस ताजे वटू सेंटर खंय मेळटा म्हणून मागीर ते एप्लिकेशन फॉर्म फिल करचे जो ते एप्लिकेशन फॉर्म एक्चुअली सिंपल आसा ऑनलायन आसता पुरो नीटाचे पुरो हे ऑनलायनाची आमी केलेले मागीर ताजे नंतर सेंटर करचे जो ते मागीर सेंटर करतना म्हाका ह्या पट्टी हैदराबाद मेळ्ळें सेंटर तांणी दिवचे की तुमी चूज करचे ना आमी चूज करचे जाल्यार वय तशें आमी चूज करचे तशें आमी हैदराबाद घाले निमित्त आमकां तशें हैदराबाद म्हूण मेळ्ळें मागीर ताजे नंतर सेंटर खंय मेळटा रे एक पट्टी मागीर ताजे एग्जाम बरोवन ते एग्जाम बरोवका एग्जाम बरोवन येवचे ते सगळ्याक ऑल ओव्हर इंडिया एक दीस आसता परीक्षा एक दीस आसता तुमकां हैदराबाद लागीं आशिल्लें देखून सेंटर तुमी त्या चूज केलें म्हणजे तुमी आता तुमी थंय वचून बरोवन येता मागीर कावन्सिलींग कितले समायर आसता रिजल्ट केन्ना येता रिजल्ट एप्रिल 18 म्हूण आशिल्लें मागीर न्ही म्हळ्यार परीक्षा बरो न्हू एक फलितांश येवका जाल्यार कितले समय आसा म्हूण गॅप एक महिन्याचे गॅप तांणी दवरतांची केन्नाय युजली ते एक महिना आसता मागीर एक पट्टी वग्गी येता परत एक महिना गॅपान येता मागीर तुमकां तांणी वापस कावन्सिलींगा डेट केन्ना म्हूण सांगताची एक जनरल मेरिटाक इतले ह्या दिवसा कावन्सिलींग तशी कसली आसा की रँका प्रकाराची ना ते रँका प्रकाराची आमकां तेवे कळना आमकां केन्ना कसं करका म्हण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन म्हूण आसता ताका आमी वचून म्हळ्यार दोन कायंड ऑफ कावन्सिलींग आसता एक KEA ते स्टेट कावन्सिलींग ते कर्नाटका लेवलान तूं कावन्सिलींग कर्नाटकाचे कॉलेज आसा पुरो थंय पुरो जावचे सीट मेळूक हें करचें एप्लाय करचें मागीर आनी एक MCC म्हूण आसा MCC म्हळ्यार पुरो डीम्ड कॉलेजीस म्हळ्यार KMC जो AB शेट्टी तसल ಏನೋ ಪೋಯ ತಸಲ್ ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ MCC ಅಂತ ಸೊ ಆಮಿ ಕಂಚೆ ಜಾವಕ ಪಳೆ ತಕ್ಕ ಆಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಚೆ MCC जो हक्क जो KEA जो कोण मागीर आमका तक समजा आमगेल रँक कंचे तक या जात पडले सुटेबल कंचा तेवे आमगेल ऑप्शन एंट्री करतरी कंचे कॉलेज त्या रँक त्या करेक्ट जावन आमका ते आणि डिपार्टमेंट कंचे डिपार्टमेंट म्हणजे की कॉम्प्लिकेटेड आसा जाल्यार कडेर आमका मेळतन खुशी जाता तुम्ही त्या प्रोसेस सम फॉलो करका पडटा म्हण म्हणजे तुम्ही आता तशी तुम्ही सांगले कर्नाटकान सीट मेळका जाल्यार KEA आसा डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणका जाल्यार MCC म्हूण आसा तशें ऑल ओव्हर इंडिया मेळका जाल्यार म्हळ्यार खंय तुमी वचा तयार आसाची म्हण जाल्यार तांतू ऑल इंडिया कावन्सिलींग म्हूण आसा ते MCC तुची आमी ऑल इंडिया आमी एप्लाय तेवे करूं ते आमी जाल्यार हांव घालचे MCC कॉलेजेस हांग मात्र कोड्यालाक मेल प्रिफरन्स बट कितकी जाण ऑल इंडिया मुंबई गुजरात म्हूण तांणी घाल न्हू तांणी खंय मेळटा ते वतांच
तांगेल काउन्सिलिंग ओटू हाजी ओटू असता वय एक एक पाटी आता MCC युजली 1 महिन पुढे जाता स्टार्ट जाता हाजी पश पुढे आमगेल KE पश पुढेच MCC स्टार्ट जाता त्यातनेची के आमका टेन्शन जाता म्हळ्यार फर्स्ट राउंड हांग जाता त्याला हांगाच आनी की स्टार्टच जायनी मागीर सेकंड राउंड म्हणटा हांगा फर्स्ट राउंड KE फर्स्ट राउंड सोड जाते म्हणटा ह्या सीट धरका की त्या सीट या करका की म्हण मस्त कष्ट आणि त्यांचे एक मात्र बुक करू रिझर्व करू जेवचे वय त्या एक म्हळ्यार अनेक चार डाक पाप ते या जात ना सफर जाता तशी आम्ही ह्या सीट धरताच म्हण जाल्यार मागीर तांतूय चॉईस आसा चॉईस 1 म्हळ्यार आमकां त्या सीट जावका वी आर बुकिंग दॅट सीट म्हणून चॉईस 2 म्हळ्यार आमकां त्या वील होल्ड दॅट सीट आमकां त्या सीट जावका बट आम्ही नेक्स्ट राउंड आपास ट्राय करतांची फर्स्ट प्रेफरन्स त्याची त्यांची पक्का बेटर सीट म्हळ्यार आमकां त्या जावका म्हण मागीर चॉईस 3 आनी चॉईस 3 म्हळ्यार आमकां नाकाच सीट म्हण रिजेक्ट करचे तशी सो ह्या पुरो आमी ते करेक्ट जावन आमी आलोचन कोर न्हू आमगेले आनम समनिम गुनु कसन जावका आनी खंयचे जागे जावका हांगा की काही म्हळ्यार आमगेल प्रिफरन्सा प्रकार आणि त्या सायमल्टेनियसली एक पण ता सकड़ा की जत्तास दुको न्हू तांत अनेक कष्ट असता आमकां जावका जाल्यार सीट मेळटा गी ना गी म्हण तेन्ना आमगेले सेकंड ऑप्शन रेडी आसका म्हण म्हणटा मनांत आनी हांग म्हणतले खंय वचका म्हण गोतसका म्हण काउन्सिलिंग खंय आसता कौन्सिलिंग हंगात यूजली मिगेलत डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन पुरा केल्लेले हंगा सह्याद्री कॉलेज ಅಂತ आशिल्ले डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन ते करचे बट या पुरा प्रोसिजर पुरा ऑनलाइन तशे आमका काउन्सिलिंग म्हणून खंयचे स्पेसिफिक कसे नाही याना जागे वचना एक कडे वच आशिल्ले ते सह्याद्री कॉलेज हांव मिगेल नीट यूजी क थंय चमकलेला तशी हांव ते एक जाग ऍक्च्युअल पळयलेले जनांक नाजाल्यार सकड ऑनलाइन न्हू तशे आमकां कसने कळना ज्यान ना अशी आमकां भंय जाता कोणी ज्यान आसता ना तांगे लागी डाउट्स असला निमगू येता तसं एक इमोशनली तांणी आमकां अटॅच्ड वय सपोर्ट करता ज्यान ना म्हणटा ऑनलाइन कशी कसन करचे म्हणून खंय चुकल्यार म्हणून भंय आसता ताजे पश्चेड तशी आता तुमी आतां तुमगेले मुखार येवचे PG नीट एंट्रन्साक तुमकां मस्त शुभकामना सांगताची तुमकां बरें जावो म्हणून देवाला मागताची हांव तुमकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॅम आणि विश्व कोंकणी केंद्र संस्थेक आणि तुमकां मॅडम आणि तुमगे टीमाक म्हाका एक उलोवपाक एक अवकाश दिल्लो मस्त धन्यवाद तशीची आमगेले आयची नवे कार्यावळी विशेष कार्यावळी भांगराळे शिक्षण हाजे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता